नांव सोनम शाबा गावडे। हांव हे 200 वाटेच्यान रावता। हे आमची कुळकारां सगळे आपले आपले काम करता। तरी आसतना ह्या अंदू पावस मोठो चड पडल्या कारणान सगळी सुपारी हेल्थी सगळी जमनी पडली आनी हे सुपारीचो आतां व्हॅल्यू कांयच ना। हे सुपारीची व्हॅल्यू ना म्हणजे आमकां अंदू सामकें नुकसान जातलें। आतां हे सुपारीचे आमकां गव्हर्मेंटान कितें दिवपाचें जाल्यार दिवपाचें, ना जाल्यार कांयच फायदो ना। पावस भरपूर पूर्व पावस पडलो तेजे पेक्षा चड पडलो आनी ह्या वर्सा चड सुपारी गळ्ळी। आनी काम करपाक एक मजेशीर ना, उमेद ना। तेन्ना कितें कशें करपाचें हें तुमी आमकां गव्हर्मेंटान आदार दिलो जाल्यार हेका आमी आनी कितें तरी काम करूं शकतले, ना जाल्यार हें पीक आमकां खूब नुकसाना पडटलीं आनी हेका कांय किंमत ना अशें जातलें। काम करून आमकां कांय जर मेळना जाल्यार हेजें कांय शाणपण चलोवपा ना आमकां। मुखार आमकां कशें घरां चलोवपाचीं हें कळपाना, म्हणून आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां खंय तरी हेल्प करा। हे सगळी सुपारी गेल्ली आसा। साधारण कितके किलोमीटर गेली ही सुपारी वजनान सादारण जातले आमचे जवळ जवळ 80 किलो तरी आमची ही वेस्ट जाली। त्या शिवाय ती बेश्टी झडों वयता ती वयता, म्हणजे आमकां अंदू 90% तरी नुकसान आसा हें।